आउटपोस्ट आमचे आसा थंयसरूय रिपोर्ट दिलो. आमी किडनॅपिंगाची केस अकॉर्डिंगली रजिस्टर केल्या. पूर्ण रात्र सांजची संच्यान स्टार्ट केलें तर पूर्ण रात्र सगळीं स्टॉलां, सगळे हेवटेन तेवटेन बिल्डिंगेचे सायडीक, बिल्डिंगेचे टॉप्स, शॉप्स हांगा चॅक केले. हो भुरगो मेळून आयलो ना. आमच्या बरोबर पुलिशे बरोबर तांची फॅमिली आशिल्ली, तिची भुरग्याची मावशी आशिल्लो, मामा आशिल्लो. आणि आज सकाळीं त्या भुरग्याची डेड बॉडी कोसंबी बिल्डिंगेचे फाटले वटेन स्मॉल ट्रेंच कसो आसा आनी इट इज अ 4 स्टोरीड बिल्डिंग. हाचेर गॅपिंगान यू शेप गॅपिंगाच्या मदीं थंयसर ताजी डेड बॉडी आमकां मेळ्ळी. डेड बॉडी हॅज quite deep injuries on his head, and it appears like that he has fallen from the height and has died. We are probing the matter, under what circumstances he had these injuries. He had a fall. We have preserved the dead body in the morgue आणि तिचे फाल्यां पोस्टमॉर्टम जातलो. आणि ताच्या उपरांत आतां नंबर ऑफ पिपल्स वी आर इंट्रोगेटींग फ्रॉम देर सायड. आमी CCTV कॅमेराजूय फेरान लायिल्ली आसा माणसांचेर. 25 CCTV कॅमेरा चलता. सगळीं CCTV कॅमेराज आमी चाळून पळयले रियल टायमाचेर संच्यान. आनी आमकां एक क्लिपींग मेळ्ळें जितून हो भुरगो एकटोच हेवटेन तेवटेन भोंवतालो थंयसर ह्या बिल्डिंगेच्या मुखावयले वटेन आनी लोकां मदीं भोंवतालो हो दिश्टी पडटा. आनी ताज्या पूण एकटोच आशिल्लो तो. आनी तेज्या उपरांत तो सायडीन ते बिल्डिंगेच्या सायडीन गेलो. हो इतको पर्यंत ताजी जो पर्यंत स्पॅक्ट्रम ऑफ द कॅमेरा वता तो पर्यंत तो दिश्टी पडटा. आनी ताज्या उपरांत तो कॅमेराच्या कॅप्चरिंगाच्या भायर वता आनी ताज्या उपरांत तो दिश्टी पडना. दॅट इज द लास्ट. दॅट इज एट अरावंड 6:15. ताच्या उपरांत तो भुरगो दिश्टी पडना. So we have treated it in a very high scale part. आणि ताची शॉर्ट पॅन्ट्स नाशिल्ली ताच्या आंगार. ताजी शॉर्ट पॅन्ट्स आमकां वयर टॅरसाचेर जी टाकी आसा उदकाची जी एम्प्टी आसा आनी ओपन आसा उगडी त्या टाकीन आमकां ताजी शॉर्ट पॅन्ट मेळिल्ली आसा. सो वी आर ऑन ऑल probable way we are looking at it in an unnatural death form, and we are investigating from all angles.